Sitting MLA, okay, how do you look at it? कसे दिसतात तुका की एमजीचे MLA एमजींनी म्हाका उमेदवारी दिली आणि सावर्डे मतदारसंघांनी माझे विश्वास दवरलो आणि आज जी म्हाका मोठ्या मतांनी म्हणजे 5221 जी मत मेळ्ळी 5221 याची मोठ्या लिडान म्हाका निवडून दिले. एक्सपेक्ट केलेले तुवें की तुजी गणेश गांवकर सगळ्या वांगड्यांनी मेन रिझन्स कितें तुका दिसता बीजेपी गव्हर्मेंटान परफॉर्म करूंक ना? तुम्ही हे सरकाराचे अलायन्स असले 5 वर्सां पण अजून पासून हय बीजेपी सरकारान आमच्या सावर्डे मतदारसंघाचे दुर्लक्ष केल्लें आहा. खुबश्यो गजाली आसा, स्पेशली गणेश गांवकर जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसलो आणि सांगपा म्हणजे मायनींग बेल्ट आसलो तेन्ना मायनींग बेल्टाचो हो लोकांक त्यांनी मायनींग बेल्टाचे डिफेन्स आसा आमी सगळे सावर्डे मतदारसंघ हेर त्यांनी विचार केलो ना म्हणून तांकां ही मोठी हार. कितें एक्सपेक्टेशन आसतले तुजे विथ द न्यू गव्हर्मेंट? एमजीपी कोणाक सपोर्ट करतले? बीजेपीक सपोर्ट करतले? काँग्रेस? आमचो पार्टी लिडर आमचो सुनीलबाब ढवळीकर ठरयतलो तेजे प्रमाणे ढवळीकर सीएम जावपाक जाय म्हण अशें आसा तुमची? ढवळीकर सीएम जावची आमची मनांतल्यान इच्छा आसा आणि आमचो सावर्डे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट म्हणून एक तयार जालो आणि त्याचो अध्यक्ष आमचो विलास देसाय आणि संतोष गांवकर माजी सरपंच कालेचे यांच्यानी सावर्डे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट तयार करून आयज जी म्हाका जैत मेळ्ळा